गळ्यानासा वंदन करता तू गेल्या ह्या चरणात मन देऊन राख देवा, मन देऊन राख देवा तू गेल्या ह्या बालका महादेवा तू पाव गजानचा तू पाव महासती तू पाव महादेवा तू पाव महादेवा वंदन करता तू गेल्या चरणात गजानचा वंदन करता तू गेल्या चरणात मन देऊन राख देवा, मन देऊन राख देवा तू गेल्या ह्या बालकात महादेवा तू पाव गजानचा तू पाव महासती तू पाव महादेवा तू पाव पुष्प अर्पण करता तू गेल्या ह्या चरणा शक्ती दीप स्फूर्ती दीप तू गेल्या ह्या पोरा नाट्य पुष्प अर्पण करता तू गेल्या ह्या चरणा शक्ती दीप स्फूर्ती दीप तू गेल्या ह्या पोरा मन देऊन ध्यान करता हेता तू गेला, मन देऊन ध्यान करता हेता तू गेला महादेवा तू पाव गजानचा तू पाव महासती तू पाव महादेवा तू पाव महादेव वंदन करता तू गेल्या ह्या चरणात गजानचा वंदन करता तू गेल्या ह्या चरणात नाट्य पुष्प अर्पण करता तू गेल्या ह्या चरणात शक्ती दीप स्फूर्ती दीप तू गेल्या ह्या पोरा नाट्य पुष्प अर्पण करता तू गेल्या ह्या चरणात शक्ती दीप स्फूर्ती दीप तू गेल्या ह्या पोरा मन देऊन ध्यान करता हेता तू गेला, मन देऊन ध्यान करता हेता तू गेला महादेवा तू पाव गजानचा तू पाव महासती तू पाव महादेवा तू पाव महादेवा वंदन करता तू गेल्या ह्या चरणात गजानचा वंदन करता तू गेल्या ह्या चरणात मन देऊन राख देवा, मन देऊन राख देवा तू गेल्या ह्या बालकात महादेवा तू पाव गजानचा तू पाव महासती तू पाव महादेवा तू पाव किसी से प्यार ना कर सके। तूने मांगा भी तो
अपनी जुदाई मांगे, वो अब से की इनकार न कर सके। वो विशाप जो मनात की विचार करता त्यात साकार करता। मागे इच्छा विरोध कोणीतरी उभी राहणार, हे जीवन नरक करून देता। हाव बऱ्या बरो जीवा जीव दितलो, माझ्याकडे बरे वेळ वागणार ते जीवन स्वर्ग स्वर्ग बघतालो। ह्या विषांतर मनात एकच ताशाचा आमच्या घरात काम करते शिलाल आहे। शिलाल शील हरण कर मागील मान समाधान कर घेऊचे। तो टाइम आज बनलेला। हे शिला शिला हे शिला सांगा तुम्ही तू किर करता का? हा तुगे लागे एक गोष्ट सांगता, पहिले तुगे कुतात खेळूदार कुता चल मग बाहेर उभं खेळू आणि हा आपल्या किनी घेऊ। हा हाय वैता हा सावकार सांगा। शिला तू असकर त्रास करते मजा पडत आहे ना, तू तर मागे झाला। तुझे पूत मी बरे नावात साले शिकतो। उद्धार उद्धार जाता शिला उद्धार जातले। हे पड्या हाव तसते बालमरीच नाही, मागील मान मर्यादा हेच माग मुख्य। तुगेल गो अशात कर मागेल विरुद्ध येलो, हा त्यांना त्या थैत मान मिळालो। आज माग तू जाय शिला तू जाय, मागेल प्रेशर वाढायला गाव बरे कर जाता ना जाणार नाजर किती करता तू असं मरसून मग त्यांना खबर ना अशिले तू तुझ्या पैकी हाऊस होता तू पैसा होतो दिला रे। तू माग जाय शिला तू माग जाय। हय मागील चल्या तर हेगेल पांजरात सोडत जा जाल्या आणि मागील जीवन जगू जा जाल्या मग हे सांगितलं तशीच खर्च पडते माशी नाटक खर्च पडते कडे या हा तुम्ही सोडणे शिला हा तुम्ही सोडणार एक तू मरू जाय ना जरा हा मरू जाय शिला तू कुछ छोड़ना छोड़ना या पुता तू समझ रहा हाँ अरे हाँ पेट को यार छड़े हाँ तू कहाँ छोड़ना हो तुझे को किना सा कुत्ता पेड़ उड़ेया आगे ढक उड़ेया
तू मुखात कोठ्याधिपती जाऊ द्या, पुन्हा तू कोठ्याधिपती जाऊ द्या. तू केलं कोठ्याधिपती जातात त्यांना तुम्ही नाही आपल्या शांती लागते तुम्ही नाही सुद्धा मरू शकता. पुन्हा पैसा बोलता है. ये इंसान पहले तू कुछ करके दिखाओ, बाद में मैं आऊं. पैसा पैसा अभी सब जगह पे पैसा ही बोलता है. पैसा भावना मग तू तंत्रकार असताना तो जो मेन रोल असा तो तू दिला. जो खेळ हाय रचेला तो खेळ आता चालू जातो. मागेल एकच तुझा हा तो मकसद करोडपती जातो. एक काम जाऊची खातीर हो राजा किती बी करू तयार असा. कोण मरता कोण उरता हे मका काहीच फरक पडणार. कारण मग करोडपती जाऊ जाय आणि एक दिसा भितर त्या भावना करगण त्या विजयान गती अधोगती करून उडे ना हा नावाचो राजाने. राजा 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 के नाम राजा बसन तुरु जाय. शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा. वो राजा ने थोड्या दिवसांनी जातालो महाराजा. शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. कशी अशी मागे जीवन आज कशी झाले आणि स्वप्नात सुद्धा विचार केला नाशिलो की हो मागे जीवन अशें जाता म्हणून. ल्हानपणी खूप कष्टान दिवस काडलो आणि म्हाका एक दिवस अशे विचार येयले की सगळो हे लोक शहरां वचून भरपूर पयशे कमवून गांवां येतात आणि हांव कित्याक ह्या शहरां वचनो जो म्हणून. तशें म्हण म्हाका थोडी अशी जमीन विकलो आणि ह्या शहरां आयलो आणि हांव आज जालो पयशानदार. विचार करणारा व्यवसाय केलाय टाइम झाले. शीत घरच्या घरातले सगळे काम करायचं खूपच टाइम झाले. भावना
मागेल तुगेल हो सॉरी म्हणतो शब्दाचो उच्चार केन्नाच्याने उलयलो मागेल जिवन हांव तुगेल नांवार केलें गो तूं एक दिवस तरी बॅन जाला हो मागेलो जीव तळमत गो तळमत हा विजय मागील म्हणणे अशें तूं साठी वेट करते उरता जाल्यार केन्ना मेळटले केन्ना उलयत रे अशें दिसता हांव ना कित्याक विचार करता गो तूं ना जाल्यार हांव मन वयतलो गो हांव मन वयतलो हो प्रेमूच असो कितली सुंदर स्वप्न रचयता आनी पळयता विजय हांव बी तुसाठी खूब स्वप्न पळयत आसा तें स्वप्न साकार जातात मरे हा विजय तूं म्हाका काल एक प्रॉमिस केल्ली इतलो बेगीन विसरलो हांव कितली विसरलो ना गो म्हाका सगळी याद आसा हे पळय हांव मागे जिवन तुगेल नांवार केल्लें आसा तस जाल्यार मागीर लागीं आशिल्लें सर्वस्वी तुगेल अशें जालें ना कितें तुका म्हाजेर विश्वास ना न्ही हे पळय मागीर घराचे कागदपत्र आनी जमनीचे तुगेल नांवार केला हे घे हे घर आणि पैसे मागे नावावर केला वा हा कितलो भाग्यवान आसा विजय तुगे मन खूप विशाल आसा अगो फाल्यां हांव आनी तूं लग्न जालें सर हे सगळें आमगेर अशें जालें ना हेतून कितें तें मागेर नांवार उरला कितें आनी तुगेल नांवार उरला कितें इतलेंच न्ही मागीर लागीं अशे सगळे पयशे हे ऑनलायन थ्रू तुका ट्रान्सफर करून केला विजय तुगे आशिल्ले नाशिल्ले सगळे म्हाका ट्रान्सफर करना तूं कितें करतलो तू खुश मुगो तू खुश उरल्यानंतर म्हाका कांय बेजार ना मागेर लागीं उरला कितें पयशे उरला कितें आनी तुगेल लागीं पयशे उरला कितें आनी मागेर लागीं पयशे ना जाल्यार तेन्ना हांव तुगेल लागीं मागून घेतलो आनी मागेर लागीं तरी पयशे उरला अशेंच खर्च जावन वयतले आनी ते तरी पयशे हांवें तुजे कडेन दवरला ते सेव करतलो गो विजय तू म्हाका इतलो लव करतलो म्हण हांव स्वप्नांत सुद्दां चिंतूंक नाशिल्लें विजय रियली आय लव यू
आशिल्ले नाशिल्ले आज ते पैसे सगळे मागे नावरतान तू झाला भिकारी वा भावना वा आमगे नाटकाचो पोट शिकारी जालो विजय विजय तुगे गती अशी जाताल म्हूण तू विचार सुद्धा केला नाशिल वतलो भावना विजय ह्या गावची लोक सगळी एक जावन मान ह्या गावांतल्यान बहिष्कार घातला आता आम्ही हिंग रोलार उपयोग ना जास्त तितलं बेगी आम्ही ह्या गावातल्यान गोंयचे खूप बरे आसा आणि दुसऱ्या गावात वचून शिफ्ट जावन आम्ही एन्जॉय करूया कित म्हणटा हय पयलीं वचचे आमी कसले लोक रावतात ह्या जगतात कोणाचेर विश्वास करनाचो हांव ह्या भावना उलयनाक विचार करून खास मागीर पडलो हे सगळे मागीर पापाच पण हांव ह्या पयशा आशेचेर मागीर आई बाबाक विसरलो ती म्हाका दिवस रात फोन करताले पुता तू केन्ना येतलो काम घेवन म्हागेले वाट पळयले कोणाचेर फोन केले अरे पुता जन्म दिले बाप्पा आनी आवय एक पडी तरी पळोवन वच रे म्हणून ना हांव गेलो ना हांव ह्या पयशाच्या अहंकाराचेर सगळ्या धिक्कार केलो ना म्हाका पळय मागीर आई बाबा पळोव जाय हांव वयता आई बाबा कडेन वयता बाबा आई हातून सोडली सावित्री आमगे दूद हय कॉलेजाक पयशांक घेवन पास जावन आमगे लांब वयर हाडला अगोय मागेलो नाकाचे पूत तो म्हाका बरो करून पळयता इतलें पुरो म्हाका बाबा वचना म्हाका हांव रे विजय वैकुंठाल पूत रे बाबा वैकुंठाल पूत मागीर आई बाप खंय गेला बाबा मागीर आई बाप खंय गेला तर हांगा कितें खबर आसा बाबा सांगा म्हाका सांगा बाबा म्हण नाका हिंजी तोंडान तूं बाबा म्हणलो म्हाका तुगे आईल बाबा गुण देवा समान आशिल्ले तूं शहराक जॉबा वयता म्हणटा रे घर भांगर बागायत अशी सगळे विकून तुका दिले कारण तू कित केलो शहरा वचून 5 वर्ष जाले एक दिवस तरी आई बाबा बद्दल विचार केला आज येतलो मागेल पूत फाल्यां येतलो मागेल पूत म्हण दिवस आनी रात एक कण तळमण हाती पैसे ना असताना उपाशी रावन देवा लागीं गेले तू कसले नालायक पूत रावतलो तुका पैसा मुखार सदा जन्म दिल्ला आई बाबाला याद येईल ना एक फोन करू जाय आशिल्लो जीव मारचे टायमार खुशीन मारतीशिले असलो पापिश्ट पूत मरे तू दोन टाके नाका हिंग किदाक म्हणेल तू सत्यानाश जावन गेलो तुझ्या पायां सय बाबा हय हांव पापी हांव ह्या जगतात रावनो जो मागीर आई बाप मरूक हांवूच कारण तशें म्हाका ह्या देवान बरोबर शिक्षा दिली सगळी गुण बी हांव जालो भिकारी रे बाबा भिकारी हो पापी ह्या जगतात लोक हक्क ना हांव ह्या जगतात रावना रे बाबा रावना हा कॉलेजाक फर्स्ट येयल्ले निमित्ती बरे नांवाची कंपनीच्या जॉबा ऑफर येयला आयच्यान आमगे सगळें संकट दूर जाता रे बाबा जातले आनी तुका बरें करून दवरचे तुगेल ह्या पुताल जबाबदार रे बाबा तुगेल ह्या पुताल जबाबदार अरे रे मागेल पुताक बाप्पा बद्दल कितले काळजी आसा म्हण आनी तू छे पुता ताका वळखलो विजय स्वता जन्म दिल्ला आई बाबाक विचारील मनीस हो विजय तुगेल आई बाप तू कॉलेज खातीर कितले तळमळ खबर आसा केन्ना वडिलांक बरें करून पळोवं जाय तेमगेर आशिर्वाद घेवं जाय कळ्ळें मरे हय हांव पापी तुवें सांगिल्लें बरोबर आसा हांव पयशे कमोवसाठी पयशे म्हूण घेवन मागीर बापाक आईक मान उडयलो बाबा आई बाबा जॉबा खातीर थोडे पयस जाय आशिल्ले बरें आनी 2 दिसान बेंगळुरा वचून रुटेर जेवण जावं जाय म्हाका बरें जॉब मेळो तुगेल आनी आईलाच आशिर्वादाक कारण रे बाबा तुगेल आनी आईलाच आशिर्वाद
एक कथान जॉब मेळ म्हणून खुश जाता आणि एक कथान हो गाव सोडून म्हणून दुःख जात रे बाबा दुःख जाता किती खर्च म्हणत कळण रे बाबा किती खर्च म्हणत कळणार पुता चिंत करनाका हां आजपर्यंत तू काही भिनाका तुका बेंगळुरा वचूचा मरे कितले पयशे जाय ते हांव दिता तू सोडल्यार म्हाका आनी कोण आसात आयचे भितर तुका पयशा वेवस्थेन तुगे हाता हाडून दिता कितले ते 2 लाख बाबा 2 लाख रुपये जाल्यार पुरो मरे काय बाबा बरें बाबा हा महिन्याचा ड्रीम पे करतो रे बाबा बरें पुता हांव मात्र भायर वचूं नाका हा बाबा बाबाय तुका एक सांगता ऐकूय हे गांवूच अलग आनी शहरूच अलग हांव बी ह्या गांवां आसतना खूब कितकीत विचार केल्लो ह्या शहरा वचून खूब पयशे कमोवन हाडटलो म्हूण पण तशी जायना तर शिकून वयता रे सगळें चेंज जावन वयता तू मागीर बसलेले पयशा खातीर तुवें हांव बाप्पाक विसरलो मरे हांव जात तेन्ना आई मागेल देवा कडेन गेल खंय मागेल बाबूच म्हाका गोड कर मागेल जिवन आज ह्या स्टेजार हाड रोबला हा बाबा खातीर कितें बी करूं शकतलो एक वेळ तसो टायम येला बाबा खातीर जॉब सोडटलो पण बाबा केन्नाच सोडला बाब मागेलो जीव बाबूच मागेल सर्वच बाबा खातीर हांव जगतलो आनी तेका सुखान दवरतलो हेतूच मागेल आशा रे विजय हेतूच मागेल आशा अभय तुझ्या पूत ह्या जन्मा येऊ जा रे हिंगा तुका वडिल्या बद्दल कितलं काळजी हो प्रेम हो पडून म्हाका दोळे भरून येईल रे देवा हे भरून येयले कितें बाबा हो अभया सारको पूत तुमगे जन्मा येयलो खरेंच रे तूं खूब पुण्य केल्ली उरतले विजय अभय बरें हांव येता खंय वयता विजय खंय कितें तें म्हाका आतां कांयच खबर ना रे हांव केन्ना मागेल पापाच प्रायश्चित करूंक खंय तरी वयता बरें येता वाचून उरला आनी एक फावटी मेळया 1 मिनिट विजय 1 मिनिट जीवनात आत्महत्या करून घेवचे खूप पाप विजय खूप पाप तू जगू जाय जीवनात तू आवो बाप्पा दूर केलं पळय तसे आवो बाप्पा सारखे आशिल्ले कितकी वडील आज घरात पण तळमळते आसा विजय तळमळते आसा तू तेमकां आश्रय दी आणि तुगे पापाचे प्रायचित करून घे विजय तुगे पापाचे प्रायचित करून घे हय अभय तू आज मागेल दोळ वडील महापुरुष रे महापुरुष तू सांगितले तशेंच हांव मागेले पापाच प्रायश्चित करूंक वयता 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 तुका बी आनी ह्या सगळे नागरिकांक एक बरो गोश्ट सांगून वयता जिवना भितर पयशे आनी चली हे दोन विचारा बद्दल तुमी सांबाळून पांय दवरा एक परी तरी पांय निसर्ग करून फोंडा पडलो तुमगे जिवन मुखार हल्लोत पल्लो जावन वयतलो हल्लो जावन वयतलो हे दोन हांवूच जीवन साक्षी हांवूच जीवन बरें येता बरें हांव सांगिले तुका लक्ष आवडू खंय लक्ष आवडू येता तुझे भशेन हांव न्ही रे मागीर कितें करूं जाय काय करूं जाय सगळी खबर आसा बाप बाय खातीर कितें त्रास घेत म्हूण म्हाका खबर आसा म्हाका थोडे पयस जाय म्हणटले फाटीं मुखार विचार करनासतना पयशा वेवस्थ करूं गेला बाबा हांव मात्र तूं केन्ना विसरना रे बाबा केन्ना विसरना अब्बा आज आयतार माझं रेस्ट घ्या म्हणला ही मागील बाय सदां निघून जायना सदां सकाळी उठून कॅरे कॅरे करत जाता मात्र बेजारान गेलो देवा हाय कितें पावस केलो म्हण म्हाका तूं ह्या जल्मार ही बायल दिलो म्हाका न्हीद लागलो म्हाका एक पटी मागे लागली हो तुगेल दोळे उडदा पळे तुगेल लाट मैसूर पाक लाट चवचो भात तुका पळयला पळयते वय दिसता यो गो मागे लागी एक पटी आय लव यू म्हण गो यो गो ह्या दाद्याक कितें वयता भोग येता म्हण घेवन इतले दिवस म्हणून हा मागेल भोग बरो म्हण एकलीस पडून लागते आशिल्ले हो असतो म्हण आज कळ्ळें घरा कडेन ही 4 खंडे जमीन आसा 2 करोड जमीन भायर वचूं का
सपन का कितें तें मागीर मार सपन रोना हकीकत करूं जाय कितें जालें कळ्ळें गो मागीर आतां कितें जालें गो किती झाले काय झालं हा काय झालं खरे सांगा किती दिवसाचे तुमचे हे नाटक सज्जर आसात ह्या नाटकाचो तू हिरो आवड ती अप्सर कोण खंय अशी उडता पळय किती लव सीन किती यक्षण गाडला तुगे बाये हय गो तू कितें कमी नाटक करताय गो गो म्हणून तू कितें किंमत दिताय गो घरा खातीर सगळें काम तू माती सांगता तू शरम दिताय गो त्याला गिल्डर कितें मगो शी तीन चेड मुठा बरेच लग्न किती हांव सुक्का आशिल्लो म्हाका जीव दुख्खा घालून गेला हांवें तुगेले ते आवय पळय हे पळया मागीर आवो बापाय बी ना कोणाक पयलीं मागीर पूत इंजिनियर आसून खोटें सांगून गेलो 25 तोळ्यान 5 लाख वर्साचें लग्न करून दिलें म्हाका लग्न जालें 5 दिवसां कडेन हो तुमचो वॉचमॅन बदलो आमूच हय गो तुझ्या बाप्पाक काही कळना अशी मात्र कितकीची गांवभर चौकश काडचे पडटा मगो तुगे चौकश काडू लागला तस कित्याक केला खबर आसा हांव सांगता आयकय कित्याक तुका मोलो काडटाय गो पप्पा करता मगो आतां वळखण नाका निवडून समजून घेवन ते बगी लग्न जाल्या म्हणून जाल्लें तेन्ना हांव उरतालें कितें उलयता तुमी आतां म्हाका पयस करतलेच तुमी खरें सांगा हा कोण ती तरी अप्सरा सांग म्हाका पयल्या किती दिवसांनी तुका ती नाटक सद्या हा पयल्या ना तर आज काय ना तू रिद्धी आशिल्ले रद्दी आस करून आनी वर भायर उडयतलो हा पयल्या अगो कितें काय म्हाका खबर ना कोण खंयचे अप्सरा हे नांव नवीनच आयकता आसा गो रागार जायनाका पयलीं हांव हार्टान वीक आसा काय गप जावन भिवन आसा गो पित्तान गपगप करते शांत तू म्हाका काल नवीन साडी हाडून सांगिल्लें पळय तुका आवडटी साडी जाला साडी पळय साडी इतकी सुंदर साडी आणि कलर बी म्हाका आवडतोच हाडला अर्द शांत जाल्ले उरतले ही साडी हांवें हाडिल्ली म्हागे फ्रेंड लाडू आसा पळय तेगेली भायलेली साडी तेणे नोंदणी दिल्लो तेतान मात घेवन यो हांव म्हणिलो साडी ते म्हळ्यार कितें दिसता सांगू तेका कित्याक म्हणून मुखार पळया नवी साडी घडी पडलो दिसता कितें काही तुम्हाला अर्धांक घेतली गो तो वचला पळय तो वचून यो घरांत सगळें काम हांव पण दवरता हा आनी याद येयली मागीर ह्या म्हयन्याक पगार हाड तो पळय ती पळया सॉरी हा हा तूं ओगी संशय धरले तुमचे घो मेळूंक न्ही म्हाका पुनर्जन्म मेळ्ळे काय नशिबान तूं म्हाका मेळ्ळे तेव्हा आज म्हणजे अर्जंट आईगेर वचून येयलो जाय येवूं काळो खातो म्हाका तर घरात तेव्हा मसाला वाटून दवर भाजी दवर काडून पेज बी करून दवर कितले राजो बेजार ना घर राखो हांव वचले तूं वयत म्हणटरी म्हाका इतलो बेजार दिसता म्हणटा तूं ना आसतना मागीर जिवनांत चलपूच शकना गो आतां आईगेर वयतात म्हणटा वयत पळय म्हाका कितें कुस्केन वचलो चाकन दवर आपीच आणि खुश उलयणे मात्र कमी ना तुम्ही हा जाय तुमगे मनात कशें आसा पळय तशेंच जावं
बायको लावून फिरतालो फकीर गो गेलो बाप पाशील बापू तर कोणी तर या माझ्या भावात राहते गेलो गे बाहेर गेलो काय ना काय तू काय झालं असा तू जवळ डोळ्या मग अशा काढवा केलं चालव मला घेऊन गेलो काय उगीच भीर आहे बाप विधवा पेची लागू बिजार काय गेलो होता तुम्ही साडी घेऊन येता येऊ हा बाय बाय हा येतातच ना वयत असताना तुका बी घेऊन वयतलो राग म्हाका बी येता तुगे राग पळोवन म्हागे सगळं राग घेऊन वयता आता लाडू का साडी खंय म्हणा कितें सांगू आम्या घरा साडीन तेगेल घर लाडू जाऊ लाडू बायल घरा कडेन येवन आपल्यान साडी खंय म्हणा कितें उत्तर देऊ कितें जाता म्हण पळया कश तरी कण त्या गावातल्या आम्ही ह्या गावात शिफ्ट झाल्याशे झाले आणि आता ह्या गावात तू एक बऱ्याच श्रीमंतारात वळख मिळेल ओळख मेळ्ळी इतली भावना तो आता माझ्या चेहऱ्यावर पुराईत भरोसा दवरला राजा कितले दिवस पर्यंत हे गावाने ते गावाने फिरते होते रे मग मी त्या दोस्तार सुंगेल दोस्तार खातीर मग मी एक बरे जॉब मेळ्ळे आता मी घरात शिफ्ट केल्याने तू सांगता खरेंच आसा जाल्यार म्हाका पयसो भरपूर कमवत जाय हांव लाखोपती न्ही करोडपती जावं ना म्हूण म्हाजे भरपूर अशें आसा ह्या विचाराक तूं साथ दिवं जाय कित्याक काय म्हणल्यार कित्याक त्या सावकाराक फॅक्टरी बांदूक जाग्याचे विचार आसा त्याचे खातीर जागो पळयते आसा आनी हो जागो तर आमी तेका मेळून सांगी केल्यार आमकां 1 करोडाची लॉटरी लागिलोच दिसो इतलेच न्ही जाले मागीर साथ तुका कायमच उरता आतां आमगेर कंपनीत मागीर वांगडा एक काम करतलो एक चलो आसा तेजेर ती जमीन आसा खंय आनी तेगेर बाग ते जाग्याचेर रीण करून तेका दिल खंय वा तू म्हागे जिवनाचे भागी लक्ष दिवं कितलें कठीण काम आशिल्लें 1 मिनटात करून दाखोवचे तुगे लागीं ताकद आसा आता एक काम कर त्या चल्या कडेन झटकन प्रेमाचें नाटक करूं जाय आनी पट्टकन लागून जावं जाय राजा हे कित उलयत तूं ना राजा राजा हे पळय तूच मागीर जीवन तूच मागीर जीव म्हणून हांव तुका प्रेम करते आसा हे पळय राजा तुगे देवा भितर हांव पिस जाला राजा पिस जाला आसा आणि आता तर तू हे लगीन ना राजा ना हे किती विचार करतो मागेला तुगे प्रेम आखरी पर्यंत रावतलो जाल्यार हो तुगेला आनी तेगे प्रेम एक मात्र नाटक मात ना ना हांव तेका लगीन जायना हे म्हणजे शक्य ना राजा शक्य ना राजा हे सोड दुसरें कितें काम म्हणल्यार सांग हांव तें करता आमी ह्या गांवांत रचता जाल्यार आनी जगता जाल्यार हे तूं काम करूंकच जाय ना म्हणनाका हांव करोडपती जावचें म्हाका स्वप्न साकार जावं जाय म्हणल्यार जावंकच जाय तूं म्हाजेर जे खरोच प्रेम विश्वास आसा म्हणल्यार तूं हे काम करूंकच जाय ना म्हणनाका म्हाजी शपथ आसा तुका आमगे पवित्र प्रेमाची शपथ आसा तुका जालें राजा तूं सांगी सारकें हांव करता जाल्यार हे नाटक फक्त 1 वर्स मात्र 1 वर्स खूब जाल भावना फक्त 6 महिने पयलीं त्यात जाल्यार तुगे मोह मायेच्या दारीत पासून घरून जा मुखार हांव सांगीत तशें करत तर एक फावटी तर आमगे तो स्वप्न साकार जावची पुरो मुखार कांयच भंय ना जालें राजा मुखार पळयते राव हे भावनाला करामत भावना तुजे तर म्हाका विश्वास आसा आय लव यू भावना आय लव यू तुझ्या प्रेम
पण मागे रावबाबांनी किती बी बरी साडी हाडू हा पण खवाल आणि साडी मुखार पळय त्या साडी किती अजिबात किंमत येना आज हा वेळ साडी नेसून तर मिटिंगला गेला थोडे बारा धड फुटले गरवात वाचून पडला ते पडा काही पडा तर पडला फक्त मार्क पडला सरकार ऐकू जाय नसताना मागे काम आस म्हण मागे दोस्ताक रिजी सांगलो लॉन्ड्री होती मात्र साडी काल दिले पण बिल
दुकाना गेला दुकान मालक तुगे बायले साडी तुगे दोस्तान कालच वयला म्हण आणि हे गेल पळयल्यार पत्त ना खंय गेल रपता तो मागे टेन्शन म्हाका आणि तेच पाहिजे मोबाईल अरे बाबा टेन्शन म्हाका हॅलो हॅलो